हाचेर उपचार कसो करप आनी कितें करप किंवा ज्या दृश्टिकोनांतल्यान हाचो जो दृश्टीचो लॉस आसा म्हणजे हाका दृश्टी डॅमेज जी जाता ती कंट्रोलान उरतली किंवा ताची दृश्टी ताका पुर्ववत पयलींच्या भशेन ताका मेळटली. सो बेसिकली मॅनेजमेंटाचे जेन्ना आमी उलयता तेन्ना वी हॅव टू लायन्स ऑफ हं, मॅनेजमेंट. एक इज मेडिकल लायन्स हं, म्हणजे फक्त थेंबे घालून हं, आणि दुसरी सर्जिकल लायन. हं, आता मेडिकल लायनाचेर जर उलोवपाक लागत जाल्यार वेगळे वेगळे ड्रॉप्स आसात जे दोळ्याचो प्रेशर हं, कमी करतात. सो तातूंत 4-5 व्हरायटी आसा ऑफ हं, दीज एंटी ग्लोकोमा हं, मेडिकेशन्स. सो इनिशियली तुमचो दोतोर जो तुमकां ट्रीट करता कन्सल्टिंग ऑफ्थॅल्मॉलॉजिस्ट जो आसा तो तुमची पिराय पळोवन मागीर हं, तुमकां कितें एसोसिएटेड कंडिशन्स आसा ते तुमचे जनरल हेल्थ पळोवन हं, कितलो दोळ्याचो प्रेशर आशिल्लो हं, आणि कितल्या तेंपा खातीर तो तसो प्रेशर उरिल्लो आणि ऑलरेडी कितली डॅमेज जाल्या हं, हे सगळे पॉयंट्स लक्षात घेवन तुमच्या खातीर एक टार्गेट आयोपी सेट करतलो. हं, मागीर कितल्याचेर तो प्रेशर हाडूंक जाय हे हं, तो डॉक्टर ठरयता हं, सगळे हे पॉयंट्स कन्सिडरेशनान घेवन. हं, एकदा हे पॉयंट ताणें हे केलो हं, डिसायड केलो हं, टार्गेट आयोपी ताच्या नंतर तो तुमच्या खातीर बेस्ट सुटेड जे हं, ड्रॉप आसा ते तुमकां प्रिस्क्रायब करतलो. हं, आता इनिशियली आमी एक थेम्यान सुरू करता. सो आमी हं, पेशंटाक एक थेमो बरोवन दिता हं, आणि कशें घालप कितें घालप ते सगळें आमी तांकां एक्सप्लेन करून हं. सांगता. आता इम्पॉर्टंट हांगा आसा की पेशंटानूय आपल्या सायडीच्यान कंप्लायन्स दाखोवपाक जाय. बरोबर. म्हळ्यार रिलिजियसली ते सारके घालूंक जाय, हं, विसरूंक जायना. हं, प्रत्येक दीस जशें जशें तुमकां इन्स्ट्रक्ट केला तशें तशें ते थेमे घालूंक जाय. हं, आता हे अशें जातकीच एक 3 आठवड्यांनी नाल्यार 4 आठवड्यांनी आमी पेशंटाक परत आपयतात फॉर हं, फॉलोअप. तेन्ना आमी परत पेशंटाचो प्रेशर तपासतात, परत स्कॅन्स करता, पळोवपा खातीर की डॅमेज तितलीच आसा काय आनीक वाडल्या. हं, सो सपोज जर प्रेशर तितलोच आसा, कमी हं, जायना ऑर डॅमेज वाडटा, हं, जाल्यार आमी एक तर फ्रिक्वेन्सी वाडयतात हं, थेम्याची हं, ऑर आमी ताका आनीक थेमे ॲड हं, करतात. हं. मागीर ताका सिंगल ड्रगा वयल्यान आमी पेशंटाक 2 ड्रग्स बरोबर. घालता, डुअल थेरपी सुरू हं, करता किंवा मल्टी ड्रग थेरपी हं, सुद्दां एक-एकदां पेशंटांक लागता. हं, आता सपोज पेशंट थोडे जे असतात जाणटी असतात हं, तांची जतनाय घेवपी कोण आसना, हं, तांकां तितलें समजना, सारकी ती थेमे घालना. हं, सो इन सच केसीस जेन्ना तांचो प्रेशर सामकोच वाडिल्लोच उरता, हं, तितली ती कमी जायना ड्रॉप्स हं, घालून ऑर सारके घालता पेशंट हं. पण तरी तितलो तो रिस्पॉन्स ना. रिस्पॉन्स दिना हं, दोळो, तेन्ना आमी मागीर सर्जिकल मागीर ताका एक फिल्ट्रेशन सर्जरी आसता हं, ट्रॅबेक्युलेक्टमी. हं. सो ही सर्जरी आमी मागीर एडवायस करता पेशंटाक. अच्छा.